चल बाय. या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आर्गां तुका मोहिमा तुका ओनोद तुका स्वर्गीच्या बापा जेजू आणि पवित्र आत्म्या. आर्गां दिनवास या दिसा पासत आणि हे घडये पासत आमकां एक एकल्याक देवान नांवान आपोवन हाडल्यान ताच्या उतराचेर नियाल करून. पवित्र आत्म्या केरीन तुका दिनवास ह्या वेळार तूं आमचे मोदें आसा. आर्गां दिता पाव विन्संटा पासत तो जायतो तोकूस घेवन आमकां देवाच्या राजाचे गूट उक्ते करता. तर आमी कान दिवन आनी मोन लावन तें आयकुचें आनी जें कितें पवित्र आत्मो ताका उडापें कोत्ता तें आमी वेबरान घालचें. आमचें ध्यान मोन आनी नदर फकत सुर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसाराच्या वस्तूंचेर आनी राटींचेर न्हय, कित्याक आमी आतां मेल्यांत आनी आमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर लिपलेलें आसा. देवान आमकां काळोखांतलीं आसलीं तीं उजवाडांत हाडल्यान. आतां आमी एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. तर आमी वावरुया दिसान दीस देवाक मानवलोलीं जावंक आनी ताका जाय ते परी आमचें जिवीत जिवंक. आमच्यो कोरण्यो देवाक जाय ते परी जावं दी. आमची चाल बदलुया, खोटेपण आनी वायट येवजण्यो पयस करुया. आमचें मन नवसरुया आनी देवाक आनी देवाच्या उतराक वयलो आनी पयलो जागो दिवंक प्रयत्न करुया. हे मागणी हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu Karga. जेजू कारगा. Praise God. कोणागे testimony हाय? Praise Jesus. हांव आयज कितें सांगपा सोदितां. ओके, आमी एक गांवांत जंय आमकां येदे व्हडले बाग आमकां इस्कलां देवागे उतर दिवपाक. So it's like sharing Christian faith. So that's the topic. And topic आमगे ते प्रोग्रामान नाव Everyday Matters. कितें Everyday Matters म्हणल्यार everyday म्हणजे देवागे नांव घेनासतना तो दीस दाखोवपाचो. Everyday Matters. So in that देवागे नांव घालपाचें faith, Christian faith. So आमी तो आतां आयसान स्टार्ट केलें. ते इस्कलां आमकां वयचे पयलीं नोटीस दिली भुरगीं जायते भाशे आसतलीं म्हण. म्हणजे ती ल्हान भुरगीं सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड. सो भुरगीं जायते भाशेन दे आर गोईंग थ्रू जायते प्रॉब्लेम जाता घरा कडेन. तसो खबरो सगळी नेगेटीव आयकूं येयलें. सो आमी प्रेयर बी केलें, 3 जाण आमी इन अ टीम. सो प्रेयर बी केलें आनी आमी गेलीं आनी कॉमेंट्स केलें सॉल्व सेशन. भुरगीं सारकी उमेदीन पयलीं आमकां सांगिल्लें 7 भुरगीं येतलीं. तांकां पेरंट चॉयस दिलो, म्हणजे पेरंटाय परमिशन जाय भुरग्यांक. सो 7 भुरगीं म्हण सांगिल्लीं. मागीर येता आसतना येयलीं 18. आयज येयलीं 18. आतां सगळीं भुरग्यांक बसयलीं आनी आमकां प्रोग्राम आहा. तो प्रोग्रामा प्रमाणे शिकोवपा जाय आमी. सो आयज आमी कितें म्हणलें, वील जस्ट टेक इट इजी. आमी इंट्रोड्यूस करुया आमकां आनी सांगया तांकां आमी कितें करपा सोदताय तें. कित्याक ओवरवेल्म जावपा नाका भुरग्यांक, बिकॉज इंग ती माय पाय उलोयनाय न्ही देवागे उतरू. सो आमी हें केलें आनी बसयलीं आनी गेम खेळ्ळीं आनी शिकयलें, प्रेयर केलें आनी मागीर सो एक भुरग्यागे आयकूं येता. कित्याक आमी एक गेम केली, ती सांगिल्ली कितें, हू आर यू एंड वॉट इज युअर हॉबी, वॉट डू यू लायक. सो 2 वस्तू सांगपाच्यो. पूण एक भुरगो म्हणटा आय लायक टू डू दीस, आय लायक टू डू दॅट. पूण एकल्यान म्हणलें आय लायक टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. बरें हा. सो कॉमेर्स केलें, म्हणजे सेशन कॉमेर्स करपा मेळना आमकां. पूण पोतून ती 2 जाण भुरगीं येवन आमकां हिंचाताय, वेन आर यू टिचींग बायबल, वेन आर यू टिचींग द बायबल स्टडी, यू नो. आनी तो
तेंच सद्या आमकां इट वॉज रियली एनकरेजिंग टू अस. म्हणजे ती जाताय म्हूण दुसरी दोड्यान चोयताय. सो या आनी होरें द ग्लोरी ऑफ गॉड इज दॅट 7 जाण म्हूण सांगलोली ती आमकां ओट्र मेळ्ळी. सो कितकोन वयतली आमी म्हूण भितर गेल इस्कलां भितर सरलीं ती आमकां बरो व्हडलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो एंड वी वर सो जॉयफूल. शिकोवपाक हांवें मेळना आयज कित्याक इट इज ओन्ली अबाउट हाफ एन आवर तेंगे इंटरवल ब्रेकाक. सो शिकोवपाक कांय मेळना पूण दुसरे पाट वचपाक आमकां एनकरेजमेंट मेळ्ळो आनी तें पावल देवागे उतर शेअर करपाक आमकां पावल मारूं मेळ्ळें ते इस्कलांत यू नो. सो हांवें कितें म्हणलें तांकां म्हाका बरें पयस पडटा हिंगसान म्हाका त्या इस्कलां वचपाक बरें पयस पडटा अबाउट 45 मिनट्स ड्रायव्ह. सो हांवें सांगलें तांकां हे पाटी हांव तुमचे बरोबर रावतां दुसरे पाटी आमगे सायडी इस्कलां येया या टी इस्कलां हाडया म्हणलें. हांव कोणूय कंपनी सोदिता आनी हे सायडी हाडटा म्हणलें. सो इट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड यू नो. देवा आर्गां हे गांवांनी आमकां हे भाशेन संदी मेळटा म्हण तें उतर शेअर करपाक उतर उलोवपाक देवागे म्हणजे कित्याक हिंग म्हणपा जायना हुंय इन जिजस नेम. इन जिजस नेम म्हणपा जायना इन हें करपा जायना. एवरी डे मॅटर्स म्हणल्यार तूं एवरी डे खबर सांगत ती सांग पूण स्लोली यू मेक जिजस एज युअर हिरो. जिजस हिरो म्हूण करपाचो पूण सगळें भायल्यां सारकें आउटलायन करपाचें एवरी डे मॅटर्स पूण तरी फेथ हाडपाचो. हे भाशेन आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलें पूण आमी म्हणलें इन्स्ट्रक्शन कितू म्हूण घेवपा जाताय. सो पवित्र आत्मा कोत्ता ते भाशेन आमी मुखार या. बट आयज गेल्लीं ती आमकां होरें बोरें आमी उजवाड घेवन भायर सरलीं उजवाड घेवन भितर सरलीं उजवाड घेवन भायर सरलीं आनी दुसरे पाट वचपाक आमकां एनकरेजमेंट मेळ्ळो. सो प्रेज गॉड थँक यू जिजस यू नो. सो तें हें एक म्हाका शेअर करून दिसलें अशें उमेद देवागे काम करपाक. आर्कान जेजूक जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां जेजूक आर्गां. आनी कोण आहा? Praise the Yes, Lord. praise the Lord, Praise the sisters. Lord. Go. देवाक आर्गां. देवाक आर्गां. हांव देवा आर्गां दितां पयले सुवातेर ही संदी म्हाका दिली देखून Praise God. गोवायकी दिवपाक जें देवान बरेंपण केलां तें परगट करपाक प्लॅटफॉर्म म्हाका दिलोले हांव देवा आर्गां दितां. आनी भांगरा मोतया सारकीं भाव भयणां म्हाका फावो केलें देखून Praise हांव God. देवा Thank आर्गां you, दितां. Jesus. सो एक पयली टेस्टिमनी जेन्ना हांव एक कुटुंबान गेलें एक कुटुंबान तेंगे भुरगीं UK आहाय. सो ही दोगांय आवय आनी बापूय आहा. बापूय व्हीलचॅराचेर आमगेले गांवां तें. सो म्हाका खबर नाहलो तो व्हीलचॅराचेर आहा म्हूण. हांव कोणागे विजिटा गेलोलें सो मागीर तेका जाप करपा म्हूण गेलें. सो हो भाव व्हीलचॅराचेर आहलोलो आनी देवा आर्गां हांवें तेंकोडे वर्ड शेअर केलें थिंगां आनी तेका शिकयलें केश कोन्न तुज्यान हितू हे व्हीलचॅरा वयर भायर सरों जाता तो. Praise God. आनी एश कोन्न शिकयलें आनी तेज देखून हांव येयलें. मागीर हांव पोत्तून गेलें आनी तेका सांगलें तूं एश कोन्न कोर आनी देवा आर्गां सेकेंड टायम पोत्तून रोखडें वयता म्हळ्यार तेगेलें व्हीलचॅर मूव जावपा लागलो मिन्स तो व्हीलचॅर एक भाशेन कुशीन दवरपा लागलो मिन्स तें यूज कोन्ना. देवा आर्गां आतां तो प्रयत्न कोत्ता आपल्या पांयाचेर चलोंक. आर्कान जेन्ना जेजूक. सेकेंड टायम गेलें तेन्ना म्हाका तेगे हे भयणीन सांगिल्लें आमगे UK धाकटें बाय आहा तें उलयना व्हडलें. सो हांवें म्हाका म्हणलें तूं नंबर दी तुगे डॉटर इन लॉ गेलो आनी हांव तेका कॉन्टेक्ट कोत्तां. सो तेका हांवें सांगिल्लें कितें करपा जाय तें. आनी ते दिसा जेन्ना आमी हेंगे कुटूंब आहलें तेन्ना हांवें तेंकां ते बेबी विशीं सांगिल्लें कितें कोन्न हें करपा तें. सो जेन्ना हे भयणी UK सांगिल्लें एशें एशें कोर तुगे दुयेंस सोवें देवाक आर्गां आनी हे भयणीन केलें जे परी हांवें सांगलो तेशें कोन्न. ती मुगे उतर न्ही ती देवा गेलीं आनी तेका Amen. थोडी उतराची म्हायती आनी देवाक आर्गां पयलें बाय दोनी उतरां उलोवपा लागलें. सेकेंड टायम
आतां ते नॉर्मली उलोवपा लागोलें देवा कारगां. तशेंच हो बापूय घरा ही गोंया आहाय ती तेणें आतां व्हीलचॅर सोडलें आनी तो आतां आपल्या पांयाचेर चलों लागोता देवा आर्गां. तशेंच तेगे घोरकान हांव वयची न्ही आदीं ती खंय गार्डन आहलोली आनी कितें तरी क्लीन कोत्ताली तेचे नाल्ल पडलो आनी ती बेंड जायन आहलोली. सो नाल्ल पडटा आसतना तेजे बेकाचेर सारको हाटीचेर पडलो आनी तिका जायती दूख आहलोलें आनी थिंगा एक गुडेस जायन आहलो तेगेलो. आनी जे दिसा फर्स्ट टायम हांव जेन्ना गेलें तेन्ना हांवें तेंचें मागणें केलें तेन्ना हांवें तिका हांक्यान दवरलोली मुगेली आनी ती म्हणपा लागोली लिजा लेटोन तिणें म्हाका सांग आपल्या कुडींतू कितें एक हातोर बायसोन वयता तेश कोन्न गेल म्हण. हांवें म्हणलें देवान तुका आतलायलां हांवें कांय केलें ना. पयलीं तेणी देवागे उतराची सोजमणी गेली आनी देवान मागीर हे कुटुंबाक एक एकल्याक बरेंपण दिलें देवा कारगां. थँक्यू जिजस. ही मुगेली पयली टेस्टमनी. आतां मुगेली दुसरी टेस्टमनी. एक भाव तेका स्ट्रोक मारलो आनी तो हॉस्पिटलां आहलोलो आयसीयू आनी दोतोरान सांगिल्लें डिक्लेअर केलें तो मोत्तलो जावपा ना बरो लास्ट. आतां हो आवाज आयकलो म्हणटोरी It's internet, I think. Praise God. Hallelujah. Thank you, प्रेज द Jesus. लॉर्ड सिस्टर आयको येता. Oh, yeah, बाय आता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आयको येता न्हू सिस्टर. ओय बाबा वय. आयको येता न्हू सिस्टर. आता येता वय. हॅलो आयको ऐकू येता. येता या. ओके. सो मुगेली सेकंड टेस्टमनी एक ओके पयली आयको येनाहलोलें. ना आयकिली आयकोन येयला. थँक्यू जिजस. मुगेली ओके मुगेली सेकंड टेस्टमनी एक भावाक स्ट्रोक मारलो आनी तेका हॉस्पिटलां आयसीयू घायलो. सो हे टायमार फॅमिली सगळी उसांबोर जाली कित्याक दोतोरान डिक्लेअर केलें तो मोत्तो म्हूण आनी हो असो आता ऐकू येना. हॅलो डिक्लेरेशन वर्ड्सां उलयली तेजी देवा कारगां. द अदर डे तेका भायर काडलो. द सेकंड डे तेका घार येयलो देवा कारगां. जो मोत्तो म्हूण डिक्लेअर केलोलें हांव हे भावा भेटोंक गेलें आनी तेका उतराची सुजमणी दिली आनी हांव मागणें केलें आनी येयलें. आतां जस्ट 2 days जाले पोत्ती गेलें. हो भाव बरो भोंवता सोगले आनी किचना बसून हांव जेन्ना गेलें तेन्ना च्या पिता. हांवें म्हणलें चोय दोतोर उलयलोलो आनी तें एक दुसरें आनी आमी उलयलें तुजे भितर जिवीत तें देवान घडोवन हाडलें आनी तूं हिंगा दिसती पडटा. सो देवा कारगां. थँक्यू जिजस. ही मुगेली दुसरी टेस्टमनी. देवा कारगां. तेच भाशेन आनी एक आवय जाणटी आवय 90 years old बट ती 90 years दिसना ती स्वीट 16 दिसता देवा कारगां. थँक्यू जी. तिवूय तशें आयसीयू आहलो आनी ती व्हेंटिलेटराचेर आहलोली. देवा कारगां हांव हे आवय सरशी बॅट करूंक गेलें आनी तेंका उतोर आहा बट जेन्ना हें वादळ मोड तुफान येता तेन्ना सांडटा एक फोन कोत्ताय तेक फोन कोत्ताय आदार. सो जेन्ना हांव गेलें तेन्ना हांवें तेंगेली दुयेंस सांगिल्लें फकत जिवीत घाल तेजे भितर आनी तूं चोयतलें देवागेली महिमा. आनी हांव आयसीयू गेलें आवयचेर रोजार केलें. जें कितें दोतोर सांगिलां तें कॅन्सील केलें जिवीत उलयलें आनी तूं म्हणलें देवागी महिमा तूं चोयतली. तूं म्हणलें फाल्यां आयसीयू तूं भायर सरतली आनी तुका रोखडी डिस्चार्ज करतली. सेम थिंग जशें पळय हे भावा सवें घडलें तेच भाशेन हेवूय आवय सवें घडलें. आयसीयूंतून तिका व्हेंटिलेटरा वयली काडली रुमा शिफ्ट केली. द अदर डे तिका घार धाडली. देवा कारगां हिवूय आवय बरी आहा. थँक्यू जिजस. हांव देवा दिता आनी द टेस्टमनीज मुगे आहल्यो त्यो ऑलरेडी दिल्याय जायते दोग जाण भयणांनी. सो हांव त्यो आनी सांगना. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu कारगां. Wow. Thank you, Jesus. God. Jesus. Praise the Lord.
आनीक हा उगडास येयलो थँक्यू जिजस म्हाका ते उगडास येयना आनीक ती आवय बेडार आहलोली आनी जायतो काळ जालो ती बेडार आहा आनी तिको कांय जायना आहलोलें आतां कांय जायना म्हणटो कांय कोन्नासो तिका सगलें कोन्न हाडून रेडी कोन्न दोन आपल्यागे वावरा वयताली आनी तिका सोपणां पडटालीं सो हें तिगे प्रॉब्लेम आहलोलें जो कोण सोपणां तिका दिश्टी पडटा तिका दिसतालें तो आपल्या स्वतायता सो म्हाका आपयलें तेणी मातशें यो मांयचेर ओजार करपाक सो जेन्ना हांव ह्या आवयक भेटोलें तेन्ना तिका उतराची सुजमणी दिली आनी तिगे आख्खी भुरगीं येयलोलीं ते दिसा तेंकांय आमंत्रण केलें दुसऱ्या भुरग्यांक आनी सगलीं नातरां भुरगीं बसलोलीं सो तेंकां सजमयलें देवागे उतरांतल्यान आनी जेन्ना हे दोंगरा कडेन जो तेगे दोंगर आहा तेका उलयलीं आनी देवा आर्गां हांव मुगे काम कोन्न येयलें आनी द अदर डे ही आवय जी जायना म्हूण बेडार आहलोली सकाळ उठोली धूव कामां वयचे आदीं सगलें दुये आपूण रेडी कोन्न दुये वाव दिलें आनी ती खुद आर्कांचेचो आपूण चलोन मिसा गेली आतां इतू टायम ती जायना म्हूण आसताली घरां बेडाचेर एक पाट न्ही दोन पाट आपूण चलोन वय ती मिसा गेली सो देवाक आर्गां जें आमी चिंत्ताय आनी जें संवसार आमकां उलयता तें सगलें बदलों शकता देवागे उतरांतल्यान आनी हें देवान बदलून दाखयलें आनी आयज हीं भाव भयणां बरीं आहाय म्हूण हांव देवा आर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आर्कांचेचो प्रेज गॉड Thank थँक you, यू जीसस praise God. प्रेज जीसस आमगे जोनीन मुट्टे भाशेन एलिजा हाडलां बाकेट बो टेस्टिमनी Jesu carga, Jesu carga. Praise God. थँक यू जीसस प्रेज गॉड आर्कांचेचो प्रेज जीसस आनी कोण आहा चल बाय सुकुरागे घालया पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता सोर्गीच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता दिनवासता आनी महिमा दिता सगळीं भाव भयणां बरीं आसात म्हूण सत मानता आनी देबा आनी जायत्या देड्यांनी तुमकां बोल्ल्या म्हूण सत मानता आयज तुमकां हांव म्हजी मिलाग्र सांगता जायत्यो मिलाग्री जातात आनीक व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग्र म्हळ्यार पयर म्हाका बेश्टें फाटीन दुखोंक लागलें आनी कितें जाता म्हाका कांय कळनासलें लेफ्ट सायडीन सारकें पेन मान आनी दुखोंक लागलें सारकें कितें कांय समजना पूण मॅडिकलांत वचोंक दिसना कित्याक मॅडिकलांत ते पेन किलर दिता तेका लागून हिंगा मॅडिकल पूण म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा देखून हांव देवाचें उतर पोत्तून म्हणोंक लागलो साम 41:10 हें म्हणटा म्हाका जायती पिकोवणी मेवली तेच भाशेन जेजूक हांव आर्गां दीत रावलो आनी प्रेज एंड वर्शीप टांग हें करूंक लागलो तें म्हणसर सगलें बरें जालें आनीक पेन गेलें सगलें गेलें आनी कांयच ना दूख म्हणटा ती कांयच ना जेन्ना म्हाका ते भाशेन सतावंक येता देंवचार तेन्ना हांव तेका जेजूच्या पांयां पोंदाक मोस्तितां हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां आनी ही व्हडली मिलाग्र जेन्ना जितले पावटी म्हाका तो एटॅक करता तितले पावटी हांव देवाक आर्गां दितां आनी महिमा दितां तेज्या उपरांत सगळी पिकोवणी म्हाका रोखडीच मेळटा आनी म्हजो देव म्हजो ताळो आयकता कित्याक म्हजो देव म्हजे सोबें आसा आनीक तेच भाशेन भाव भयणांनो जायते पावटी कामार राग येतालो म्हाका हांवें पयस केला कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका शिकयता राग करिनाका तुजे कडेन जाता तें काम कर जायतीं जाणां काम म्हाजेर सोडटा जे ज्या हातीन हें कर तें कर म्हणटा पूण देवाच्या उतरा उदेशी आनी देवाच्या उतरानूच म्हाका शक्ती मेळटा देखून ही म्हजी मिलाग्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां आनीक तुमी आयकोन ही तुमच्या वेव्हारांत दुसऱ्याशी कोणाशी वचनाकात दुसऱ्या कोणाशी कांयच करूंकाची गरज ना देवाक आर्गां दिया पूण दोतोरागेर वचोंक जाय म्हणना देवतरागेर वचत देवतरागेर घेयात वखदां घेयात
आनीक देवाचें उतर पयलीं सुवातेर देवाचें हीं उतरां म्हणत जेजू जेन्ना गुळयो घेतात तेन्ना हांव खातां जेजूचें मांस आनी हांव पियेतां जेजूचें रगत हीं उतरां म्हणून उदक पिता तेन्ना कित्याक हितून हाका घटाय आहा जितले फावटी हांव देवाक आर्गां दितां तितले फावटी म्हाका देव सदांच पावता देवाक कांयच नाका म्हजें कित्याक देवाचें सगळें आसा जायते फावटी म्हाका दिसतालें पयलीं वाती पेटोवंक जायो दिमीर रावन रोजार करूंक जाय जायतें करूं पूण जेन्ना हांव करण्यो कोत्तां बऱ्यो करण्यो तितूंतल्यान म्हाका फळ मेळटा आनी यश मेळटा देवाचो देव म्हजे भितर आसा म्हूण सत मानूंक जाय देव म्हजे भितर जियेता म्हूण सत मानूंक जाय म्हज्या उतरान फकत देवाचें उतर आसूंक जाय देवाची तुस्त करूंक जाय सदांच कित्याक जेजू सदांच मागण्यांत रावतालो हेंच हांव शिकलां जेजूच्या आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका सदांच तुमच्या मागण्यांत न्हयता तेंचे बसप ही हांव धाकटुली म्हजी टेस्टमेंटां देखून हांव आयज बोटीर बसून जायते जाण मेडिकलाक वयता रोखडेच पूण हांव ना देवाच्या उतरा उदेशी म्हाका घटाय मेळटा देवाचें उतर म्हाका शक्ती आनी बळ दिता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस प्रेज द Praise लॉर्ड the Lord. थँक यू Thank जीजस The हालेलुया Lord. हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Anika ha, sister. Anika ha. Okay, Galgal. Praise God. Kids, I'll go. Okay. एक मिलाग्र ने गेस्टांनी लेटर धाडली हेचो ही एक आनीक मिलाग्र ने गेस्टांनी लेटर धाडलें हॉटेल डायरेक्टराक तांकां पिझ्झा बरें लागले आनी कामेंट्स तेंचे ब्रदरान तें धाडलां हांव घालतां ती इमेज घालूं न्हू सिस्टर Okay, Galgal. Praise तें God. कमेंट घालताय वा पिझ्झा घालताय Pizza. Men to December ten hậu trang cùng để coi. Jesus. Pero time lagota. Age sukorage testimony. Pizza. Praise God. Guest would like to make a very good compliment to a chef at Park Cafe because he has knocked it out of the park, according to the guests. They absolutely loved the service, that they stated that he is really kind person and he puts his heart and soul in the service that he provides. Always, absolutely, always excellent service to them. They also would like to make compliments to the welcome aboard event because absolutely phenomenal, and they wanted to thank the hotel director personally, but unfortunately they miss because of the time change.
Praise God. Wow. Arkan Jesu. Argan Jesu. Praise God. Praise Jesus. आणि कोण हा? Praise God. All right, brother. Over to you. Jesu Karga. Jesu Karga. Karga. Jesu Karga. तसं आमची Karga. खूप जणांनी आज टेस्टमनी दिल्या, बायलिजान दिल्या, सुकुरान दिल्या. सुकूर येयलो गोंया बोटीर अजूनही हा. बोटीर हा, brother. अजूनही हा बोटीर. जेजू Yeah. Karga. डिसेंबरान येता ब्रदर तो. केन्ना? डिसेंबर. डिसेंबर. ओके. जेजू Karga. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, आम्ही Jesus. त्याची खबर करता रेणुका जॉईन जाता हांगा आता. सोद्दां तेगे टेस्टिमनी जाल्यार जॉइन ते लास्ट. जेजू Karga. He जेजू always Karga. misses on his testimony. बरें Praise आता आम्ही एक काम करूया आता रेणुकाची टेस्टिमनी आयकोया आम्ही. आणि सुकुरान आमकां टेस्टिमनी धाडली आता आम्ही रेणुकाची टेस्टिमनी आयकोया. बाय रेणुका, आतांच आम्ही बाब सुकुराची टेस्टिमनी आयकोताले हांव. तुका कितें टेस्टिमनी दिवपाची हा? Ah, brother. Praise Jesus. प्रेज जीसस. सारकी खबर जाली आणि तू भितर सरले रेणुका. लास्ट टाइम तेच. Jesus. Praise God. मागे आयकपा पोतून मेळटो ना. Yeah. Praise Jesus. Praise. जेजू Karga. बरें, तर आयज आमी शिकून कॉमेस करया. आयज आमी मातवाचो 24वो विसवोर वोड 3 थान आमी सुरवात करूया. मातवाचो 24वो विसवोर मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 3 ऑनवर्ड्स. घालूंक शकता कोण? फ्लावी घालता? प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. ब्रदर 24 व तिसरी वोड. तिसरी वोड वय 24वो तिसरी वोड. सिस्टर जोनीना वाचता. वाचून जाय सिस्टर. ओके. तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एकवडे आसतना शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें, आनी तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. आनी परतीपालून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटयना जावं चुत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. बरें. जेजू Karga. Praise God. जेजू Karga. Jesu Karga. म्हणटच जेजू जेन्ना पयलो ह्या संवसारान येयल्लो तो एका बाळकाच्या रुपान येयल्लो, वय की ना? आनी तेजे उपरांत जेन्ना तो 30 वर्सांचो जालो, आतां तो देवाचें उतर शिकोवंक कॉमेस केलें ताणें. ताचे बरोबर आपले शीस आसले. आनी आतां जेन्ना जेजू 24 वडीन उलयता, आतां वेळ पावल्लो जेजू खुर्सार वचपाक. आनी जेजू आतां जो संवसारान येयल्लो तो आतां पोत्तून वचपाचो आसलो थंयसर आपल्या बापा कडेन. आनी जेजू जेन्ना आपल्या शिसां बरोबर आसता, जेजूचे शीस जेजूक एक प्रश्न विचारतात, कित्याक जेजून खूब ओपारी घातलेल्यो. आमी 22 मातवाचो 22वा विसवोर, 23वा विसवोर आनी मागीर आमी 23वा विसवोर वाचीत जाल्यार आमकां कळोन येता की जेजू आपल्या शिसांक
जेन्ना तो पोत्तून येतलो आनी संवसारान कितें घडटलें हाचे वर शिकयतालो. आनी बाबडीनो जेन्ना जेजू ह्या तिसरी वडींत कितें कितें आमी आयकता, तो ऑलिव्हे दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एक कोडे येवन शिसांनी ताचे कोडे विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें, आनी तुज्या येण्याची आनी काळाची शेवटाची खुणां कोण ती आमकां सांग. म्हणटोच जेजूचे शीस जेजूक विचारतात, जेन्ना तो पोत्तून येतलो आनी कसली खुणां आसतली ते आतां विचारतात. बाबडीनो कितले फाटी आमी ह्या शिसा भाशेन आसोना, कितले फाटी आमी ह्या शिसा भाशेन आसता. आमी आतां जेन्ना हो दीस कोमेस जाता, आमचो आमी सकाळीं उठ्ठा, आमचो दीस कोमेस जाता, आमी चिंता आयतार दीस फुडल्या सुमारान कितें घडटलें, फुडलें कितें आसतलें. आमी सदांच फुडेंची वस्तूची चवकशी आमी कोत्ता, वय की ना. हांव विचारता तुमकां, Yes, brother. आमी खंयसर कामाक वचत जाल्यार आमी सदांच आमच्या साहेबाक म्हणटा, आतां बाबा आमी आमकां तूं प्रमोशन केन्ना दितले, आमचें कितें बरें जातलें. आतां आमी सदांच चिंता आमच्या गोंयांत कितल्यो वस्तू घडटा, आमच्या गोंयांत बरें कितें जातलें, कितल्याक वस्तू इतल्यो वस्तू घडटा, ह्या संवसारान कितें घडटा, कितें घडटलें. आनी तेच भाशेन जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, जेजूचे शीश जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणां कोण ती आमकां सांग. जेजू आतां पयलेच फावट येयल्लो, आजून तांकां खूब शिकोवपाचें आसलें, आनी ते आतां जेजूक विचारतात, तूं पोत्तून येतलोय तेन्ना कितें खुणां घडटलीं. आनी भाव भयणीनो, जेजून तांकां कितें म्हणूंक जातालें, तुमकां कित्याक पडलां, की तुमकां कित्याक पडलां हांव येतकूच, हांव आतां हांगा आहा न्ही, हांव येतकूच मागीर पोत्तून येतलो, तुमी आसचे ना तुमकां सांगपाक कितें तें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हे शीस जेजूक हे प्रश्न विचारतात, हांव विचारता तुमकां, जेजूचे शीस आसतले ही जी खुणां घडटलीं तेन्ना जेजूचे शीस आसतले, जेजूचे शीस आजून पासून आहात No. No. ना. म्हणटोच 2000 वर्सांनी व सुमार 200 वर्सांनी कितें घडटलें तुका आनी म्हाका पडलां, No. पडलां की ना. आमी कितें करूंक जाय, आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी, आमचें पोटभर आमची आमच्या आईचें पोट फुडल्या वर्सा कितें घडपाचें आहा, 500 वर्सांनी कितें घडपाचें आहा, आमकां कित्याक पडलां. पूण आमी खरेपणी पळयत जाल्यार सगलो लोक फाल्यां कितें घडटलें, 100 वर्सांनी कितें घडटलें हाची चवकशी आमी आतांच कोत्ता. तुमी जाणो की आतां आमच्या संवसारान व्हडली टॉपीक येयल्या ग्लोबल वॉर्मिंग. कोणें आयकलां ग्लोबल वॉर्मिंग अशें म्हणून कोणें आयकलां. आनी ग्लोबल वॉर्मिंगा वरवीं हे सायंटिस्ट म्हणटात की हो जो दोंगराचेर जे आयस जाला तो आयस आहा तो आतां आयस आतां मेल्ट जाता आनी दर्याचे उतराचो लेवल आतां वाडत वता. म्हणजे खूब जागो ज्या जाग्यार उदक ना तें आतां उदकान बुडलां. म्हणटच आतां थोडें 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 जे नॉर्थ पोला कडेन आयस आहा तेंय मेल्ट जाता आनी आतां तें उदक आतां दर्याचेर वाडत वता. तें वाडत वता म्हणून आतां इतलो जागो जो आसा म्हणजे द लँड इज बीन कवर्ड अप वीथ वॉटर. कित्याक ग्लोबल वॉर्मिंग लागून आतां इतली गरमी जाल्या, जी गरमी पयलीं नासली आतां गरमी जाल्या. म्हणटच खूब लोकांक आतां हुस्को पडला. कित्याक हुस्को पडला, आतां आमी कितें नश्ट करून उडयता, पूण फुडल्या काळार लोक येतलो तो
तांचे जिवीत कशें आसतलें, ती खंय जियेतली, हाचेर आमी आतां चड चर्चा करता, आमी डिस्कशन करता, आमकां हुस्को पडला. तेच भाशेन आयच्या शिवर्थमान जे आमी वाचता थंयसर कितें घडटा, जेजूचे शीश येतात आनी जेजूक म्हणटात, तुज्या येण्याच्या काळाची शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. आनी भाव भयणीनो, जेजू इतलो खालतो, ताका सांगूंक जाय जाल्यार तुमकां कित्याक पडला जेजू कितें म्हणटा. आनी जी उतरां जेजून त्या शिसांक त्या दिसा सांगली, त्या शिसांनी म्हाका दिसता एका कानान आयकलीं आनी दुसऱ्या कानान सोडलीं, कित्याक ते जाणो आसले की जेजू आतां त्या वेळार आसलो म्हणून. म्हणटकीर ही उतरां जी जेजून तांकां सांगलीं, ही उतरां कोणाक? हांव विचारता, ही उतरां कोणाक? आमकां आयज सगळ्यांक. ती आमकां. आमकां. आयज ती आमकां. ही उतरां आमकां, कित्याक जेजूचे शीस नान, ते मरून गेले, पूण ही उतरां जी जेजून म्हणलीं ती जावन आसा आमकां. म्हणटच आमी आतां चोत्रायनी उतरां जेजूची आयकोया. तुमकां कोणें फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. भाव भयणीनो, आमकां कोण फटोयंक नासतना रावतलो आसलो जाल्यार जेजू आमकां सांगतलो आहलो, ना. तुमकां कोणें फटोयना जांक चोत्रायेन रावा. म्हणटच तो आमकां चोत्रायेन रावपाक कित्याक म्हणटा, कित्याक ह्या काळार लोक आमकां फटयतलो. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? येस ब्रदर. आमी ह्या काळार आसा की लोक आमकां फटयतलो. आनी तुमी जाणो कोण आमकां फटयतलो? हांव विचारता तुमकां, कोण आमकां फटयतलो? आमचीच मनशां, आमच्याच धर्माचे चडशीं. आमचीच मनशां म्हणजे म्हाका मातशें क्लियर कर बाय जोनिना. आमचीच मनशां म्हणजे कितें? आमचोच क्रिस्तांव लोक ब्रदर, कित्याक ते नकळय न्हू सगलीं. क्रिस्तांव लोक नको? क्रिस्तांव लोक जाणो. जाणोय, बट दे तितली तेंकां ओळख ना न्हू हे स्वताची ब्रदर. पूण तूं म्हणटाय ते क्रिस्तांव लोक म्हणटाय न्हू. तूं म्हणटाय तो क्रिस्तांव लोक, म्हणून क्रिस्तांव लोक दुसऱ्यांक फटयता? म्हणजे कोणा सोत खबर ना ते लोक म्हणून. म्हणजे नांवान क्रिस्तांव पूण सोत नकोत. येस. सारकें? येस ब्रदर. ताचे फुडें वाचुया, आमकां जबाब मेळटा. जेजू जबाब दिता, तुमकां कोणें फटयना जांक चोत्रायेन रावात. कित्याक? फुडें वाच, 5वी वडीन. कित्याक सोबार जाण जे म्हजें नांव नांव घेवन घेवन आनी आपूण आनी आपूण क्रिस्त म्हणून क्रिस्त येतले आनी जायत्यांक फटयतले. भाव भयणीनो, मातशी चोत्राय दिवन आयकात. जेन्ना कोण येता तो म्हणटा हांव देंवचार. समजा कोणें म्हणलें, तूं जाणय हांव व्हडलो देंवचार, तुमी म्हाका आयका, म्हाका शिंगां ना, हांवें शिंगां काडलीं म्हजीं, पूण हांव व्हडलो देंवचार, हांव तुमकां आयलां सांगपाक. कोण आयकतलो ताचें? हांव विचारता तुमकां, कोण एक वायट मनीस येत जाल्यार, कोण एक बेबदो, कोण कितें सगळें वायट करता, सगळें बलात्कार करता, आनी तो येता आनी म्हणटा हांव तुमकां उतर शिकोवंक येयलां, आमी उतर आयकतले ताचें? आयकोची ना. सारकें? ना ब्रदर. आमकां जाय एक बरो मनीस, जो एक पाद्री जाय, एक बरो भाशेन उतर शिकयता तो जाय. सारकें? होय. सारकें? होय. आतां आयकात, पोत्तून वाचात. कित्याक कित्याक सोबार जाण मुजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. म्हणटच जो लोक ह्या निमाण्या काळार
जी लोकांन जेजून त्या शिसांक सांगलेले म्हणजे ते आमकां सांगलेले आमी चोत्रायन रावपाक, आमी चोत्रायन रावंक जाय कोणाक? जो लोक येता जेजूचें नांव घेवन. तुम्ही आयकता आतां कितें म्हणटा तें? भाव भयणीनो आयकात. आमी देवाचें उतर नोको जाल्यार आमकां एक पाद्री पासून फटोवंक शकता. तुम्ही आयकना हांव कितें सांगता तें. जेजूचें नांव घेवन लोक ह्या निमाण्या काळार आमकां फटयतलो. जाणूय कित्याक? कित्याक ते जेजूच्या नांवान येतात पूण ते सोत कितें ते आजून पासून नोकोत. ते जेजू वयर कितें तांकां म्हायती आहा पूण जेजू बरोबर संबंद ना. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू Praise God. जीसस. Thank you, Jesus. आतां पळय, समजा कोणें म्हाका सांगलें, हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगना. समजा म्हाका कोणें सांगलें, अरे बाबा ते बाय मारयेक वखदाय तूं ती पदची ती आतां दिसता ती Praise God. शिकलास ती उतर शिकयता. तूं जाणय ती Praise God. बाय मारया? वय वय हांव वखदां तिका 2-3 पाटी मेवला तिका. एक पाटी हांकां लागून मेवला, मागीर गोंयां येयल्ली ती आनी बुधवाराच्या बुधवारा आमी तिका हाचेर युट्यूब हाचेर झुमाचेर आमी तिका मेळटा. ती उतर शिकयता, आमी बुधवाराची मेळटा. म्हणटच आमी कितें म्हणटले हांव की आमी तिका ओकोता. सारकें? Yes. वय की ना? Yes, बाय brother. मारया तुका कितें दिसता? होय ब्रदर सारकें. आमी म्हणटले हांव की आमी तिका ओळखता. आमच्या या बाय मारयाक ओकोता. पूण हांव बाय मारया बरोबर केन्नाच रावोंक ना. हांव तिचे बरोबर तिच्या जिविता बरोबर कांयच नोको. हांव ती कशे भाशेन कोत्ता कितें सगळें तिचे बरोबर कांय नोको. हांव जाणो की ती उतर शिकयता. म्हणटच जी म्हाका माहिती आहा, जी बाय मारया कोत्ता ती माहिती म्हजी पूर्ण माहिती ना. पूण जी माहिती आहा हांव जाणो की आमची बाय मारया बरी बायल, ती बरी माय, ती बरी बायल, ती बरी आवय, ती एक आमची बरी भयण, ती खूब वावर कोत्ता, खूब आमकां सगळ्यांक उतर शिकयता आनी आमी म्हणटा ती बरी आहा. सारकें? वय की ना? Yes. Yes, आयज brother. हांव बाय होय मारयाच्या ब्रदर. फाटल्यान प्रेज लागूंक ना. तुम्ही समजलें हांव कित्याक तिचें नांव काडलां म्हणून. पूण खूब पाटी आमकां कोणा वयर म्हायती आसता. वय 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 तो उतर शिकयता, तो अशें कोत्ता, तो हें कोत्ता, बरी बरी आहा, सगळें बरें आहा. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कोणाक बरी म्हणटा, आमी कित्याक बरी म्हणटा? whenever I say somebody is good, कित्याक आमी म्हणटा ती बरी आसा? कोण म्हाका सांगता? तुमी उलोवंक तयार ना म्हजे कडेन. जेन्ना म्हणटा कोण बरो आहा, ती बायल बरी, तो दादलो बरो, आमी कित्याक म्हणटा? कित्याक तुका तेजी ओळख आहा म्हूण मातशी. कित्याक ती म्हाका बरी आहा. ती म्हाका बरी आहा. म्हणजे जेन्ना कोण म्हाका बरो आहा, हांव तांकां बरी आहात म्हणटा. जेन्ना ती म्हाका बरी आहा, फाट करून कितें म्हणलें, हांवें तिका कितें दूख दिली, तिणें म्हाका कितें म्हणलें, कितें आमचे भितर मातशें किची जालें, तेन्ना हांव कितें म्हणटा? ती बरी न्हू. जें बरें आहा तें म्हणना, पूण हांव तें बरें ना तें म्हणटा. वय की हय. ना? Yes. येस नो? Yes, brother. समजा हांवें एक पेपर घेतले, हांव तुमकां एक दाखयता, उदाहरण दाखयता. हे आतां पेपर जे आहा म्हजे कडेन, हे आतां कितें आहा? ब्लँक पेपर आहा. सारकें? होय. वय की ना? हय. होय. बरें. आतां हांवें त्या ब्लँक पेपराचेर कितें घालें? तुमकां कितें दिसता? ना. कांय दिसना? बरें. कितें दिसता? डॉट. डॉट दिसता. पळय,
आता आख्खो पेपर हांवें तुका दाखयलो, तुवें कितें पळयलें? आख्खो पेपर पळोवंक ना, तुवें कितें पळयलें? Dot. पळयलोय सारकें, Yes. डॉट पळयलोय न्ही. जेन्ना तुका पेपर दाखयलें तुवें कितें म्हणलें? अरे वायट पेपर, ताचेर कांय बरोवंक ना. जेन्ना डॉट घातलो तेन्ना तुवें म्हाका म्हणून हांव तुजो पेपर दिसता, तुवें त्या डॉट पळयलोय, पळय की ना? Yes. डॉट पळयलोय. पूण हें आख्खें कागद पळयत जाल्यार तें डॉट एकदम ल्हानशें डॉट. पेपर अजुनूय वायट Praise आहा. God. पूण आमची Yes. सई, मनशाची सई कितें? जें कितें सारकें ना तेंच पळोवपाक. सारकें, Praise Jesus. पळय Praise की God. ना? Thank you, Jesus. Yes. तुमी सगळीं आयकतात. म्हणटच Yes, brother. जेन्ना कोण म्हाका बरो, तो 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 म्हाका एकदम बरो, तो बरो मनीस. म्हज्या जिवितांत मातशें कितें आहा, म्हाका बरें मानूंक ना, तो मनीस आतां बरोय आसलो जाल्यार ताणें म्हाका दुखयला म्हणून, ताणें म्हाका कितें म्हणलां म्हणून, ताणें म्हाका इन्सल्ट केला म्हणून हांव तेंच घेवन बसतां. आनी कोण म्हाका विचारता जाल्यार तो बाबा को आहा? आरे ताणें हितून इतलें बरें करूं ताणें कितें मातशें केलें तेंच आमी पळयता. म्हणटच जेजू म्हणटा, आयकात, चोत्रायेन रावात, कित्याक निमाण्या काळार खूब लोक म्हजें नांव घेवन येतले, म्हजें नांव घेवन येतले आनी खूब जाणांक फटयतले. आतां भाव भयणीनो, ही सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. जो कोण येतलो तुका फटोवपाक, तो येवचो ना की ताची हिस्ट्री तुका कळची ना. तो कितें करता, तो कितें वायट करता, तो कितें 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 जाता, तो हें कांय तुका कळचें ना. कित्याक जाणय भाव भयणीनो, आमी फकत भायल्यान जें पळयता तितलेंच आमी कोणा बरोबर जिवंक ना. म्हणटच तो केन्ना शिकयता, तो कितें म्हणटा. आतां जे भाशेन तुमी आतां देवाचें उतर आयकतात, तुमी आतां म्हणटात आमी ब्रदर विन्सनाचें उतर आयकपाक, तो आतां बुधवारा दिसा आयकत उतर शिकयता म्हणून आमी येता आयकपाक. पूण कितलीं जाणां तुमी म्हाका खरेपणी वळखतात? हांव तुमकां कितें सांगलां तें तुमी म्हणटले हांव वळखतां. तुजें तोंड पळयलां हांवें, तूं शिकयता हितून, तूं देवाचें उतर प्रीच करता म्हणून आमी तुका वळखता. पूण तुमी ज्या भाशेन म्हजी बायल म्हाका वळखता, ज्या भाशेन म्हजी भुरगीं म्हाका वळखतात, त्या भाशेन तुमी म्हाका वळखनात. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, जो brother. कोण म्हजे बरोबर जियेला ती जावन आसा म्हजी बायल. कित्याक ती म्हजे बरोबर सकाळीं, रातची, दनपारची, सोमारा दीस, आयतारा दीस, मंगळार दीस, जानेर, फेब्रेर, मार्च ह्या 30 वर्सांक ती म्हज्या बरोबर जियेल्या. म्हणटच आतां कोण तिका विचारीत जाल्यार, बाबा अरे तुजो घरकार खंय आहा, खंय आहा तुजे काजार? ती कितें म्हणटली? ती कितें म्हणटली? अरे बाबा आमी बिश्टें पळोवंक सोदता, मातशें एक सर्वे घेता कशे भाशेन कपल्स खंय जियेतात. आमी बिश्टी न्यूट्रल येयल्या, न्यूट्रल. आमी इगोर्जेची येवंक ना, आमी भायल्या गांवांची येयल्या. आमकां फकत जाय तुमच्या दोगां मदें कशें आहा तें असो एक सर्वे घेवपाक जाय. तेन्ना म्हजी बायल तांकां, कित्याक ती जाणो हांव खंयचो उतर शिकयता खंयचो ही फिडबॅक दिवचें ना. ती आतां दुसरी भायलींच, तेन्ना ती कशी फिडबॅक दितली म्हज्या वयर? तुमकां कितें दिसता? केन्नाच आमी चिंतूंक ना असल्यो वस्तू, असलो प्रश्न हांव विचारता. हांव विचारता कित्याक जाणय भाव भयणीनो, आमी सदां काल जेन्ना कोणाक आमी विचारता तो को आहा, आमी म्हणटा ती बरी आहात. कालच्या आयतारा दीस हांव ह्या उतराचेर हांव कनेक्ट करूंक सोदतां. तुमी जाणो कालच्या आयतारा दीस, गेल्या त्या आयतारा दीस खंयचेय सुवार्थमान आसलें, कोण म्हाका सांगूंक शकता? कोण म्हाका सांगूंक शकता? मार्कूचो 10वा विसवर. हांव तुमकां मातसो हिंट दिता. कोण म्हाका सांगूंक शकता? जाणा कोण तरी सांगूंक शकता? बरें,
मार्कूचो सोडा खबर कसली असली जाणून तुम्ही मार्कूचो कसलो असलो that 17 ते born 30 in पर्यंत eternal life, आ who shall inherit the kingdom of God, बरें isn't it? 17 वड वाचूया 17 वड वाचूया Praise God. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत मोचें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? ताणें कितें म्हणलें जेजू कितें सासणीक म्हणलें सासणीक जिवीत ना 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 मोचें सासणीक जिवीत पयलीं ताणें कितें म्हणलें बऱ्या गुरुजी हय बऱ्या गुरुजी सासणीक जिवीत म्हणजे दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय जेजून ताका कितें जबाब दिलो म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? म्हाका बरो कित्याक कित्याक म्हणटाय म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. आरे जेजू कारगाम Praise God. जेजून कितें सांगलें म्हाका एकल्याच बरो देवाक कित्याक काडून म्हणटाय एकल्याच देवाक काडून कोणूच कोणूच बरो बरो न्हय न्हय. भाव भयणीनो थोडा वेळ पयलीं हांवें तुमकां सांगलेलें आमी सगल्यांक तो को आहा रे तो को मनीस रे तो ही बायल रे ओ तो बरो मनीस ती बरी बायल आनी जेन्ना कोण येता आनी जेजूक म्हणटा बरो गुरुजी जेजू म्हणटा म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय देवाक सोडून कोणूच बरो न्हय म्हणजे हांवूय बरो न्हय कोणूच बरो न्हय सारकें हांव विचारता तुमकां कित्याक जेजून म्हणलें देवाक सोडून कोणूच बरो न्हय हांव विचारता तुमकां बाबूनी तुम्ही म्हाका आयकतात हांव कितें म्हणटात ती हांव तुमकां बरी म्हणून हांवूय बरो न्हय तुमीय बरो न्हय म्हणून हें सांगपाक येवंक ना ताका कारण आहा कित्याक जेजून म्हणलें देवाक सोडून कोणूच बरो न्हय कित्याक भाव भयणीनो सगळीं पातकां करतात. भाव भयणीनो ना 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 पातकांक लागून न्हय हय हांवें तुमकां पयलें सांगलें 5 मिनटां पयलीं म्हाका कोण बरो ओ वायट हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तो म्हाका बरो ती म्हाका बरी ताणें म्हाका कितें वायट केलां जाल्यार तो म्हाका वायट जाता ती म्हाका बरी जायना सारकें होय. होय की ना तो जेजू सगळें बरें करतालो हो आतां तरणाटो येता जेजू कडेन म्हणटा बरो गुरुजी जेजून आजून पासून ताका कांयच म्हणूंक नासलें जेजून ताका कांय वायट करूंक नासलें जेजून ताका कसलोच अपमान करूंक नासलो वय की ना होय ब्रदर. वय ब्रदर. तुम्ही समजना कितें सांगूंक सोदता जेजून आजून पासून जेजू सगल्यो मिलाग्री करतालो शिकयतालो अजापां करतालो देखून हो तरणाटो जेजू कडेन येता आनी म्हणटा बरो गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय पूण भाव भयणीनो जेन्ना जेजून सांगलें ताका देवाक सोडून कोणूच बरो न्हय तेन्ना जेजू आतां ताका सांगता हो मनीस आतां जेजूचो अपमान घेता जेजू ताका कितें सांगता पयलो सांगता तुवें कायद्यान कितें बरयलां तें केलां तो म्हणटा सगलें केलां ल्हानपण सगलें केलां आतां की जेजूक तो बरो मानूंक तयार ना जेजू आतां ताका कितें सांगता म्हणटा एक काम कर एकूच काम कर तयार आहाय करपाक वय तयार आहा म्हाका सासणीक जिवीत जिवंक जाय तूं एकदम गिरेस मरे
सगळ्यांची गरज काय हा तुझी वीक दुडू दुडवांक दुडू हात ते गरिबांक दी आणि त्याचे उपरांत क्या कितें कर म्हज्या फाटल्यान ये आनी म्हजो पाटलावदार जा. पयलो जेजू कितें म्हणलें ताणें बरो गुरुजी ताणें जेजूक बरो गुरुजी म्हणलो जाल्यार आनी जेजून जें ताका सांगलेलें ताणें केल्लें जाल्यार तो जेजूचेर अपमान घेतलो आसलो No. तो जेजूक आतां बरो गुरुजी म्हणटा ना ताणें पयलो जेजूक बरो गुरुजी म्हणलेलो होय. कित्याक ताणें जेजूची खबर आयकल्ली. आतां जेन्ना जेजू ताका सांगता तुजें सगळें वीक दुडू गरिबांक दी आनी तेजे उपरांत म्हजो पाटलावदार ये. आतां तो जेजूक बरो गुरुजी म्हणपाक तयार हा. No. जाणय भाव भयणीनो निमाण्या काळार जेजू आमकां सांगता खूब लोक तुमकां फटयतले आनी तुमच्या कानान तुमकां जे आयकोंक जाय ते तुमकां सांगतले आनी जो लोक जे तुमकां आयकूंक जाय ते सांगतले ते तुमकां फटोवपाक येतले. जेजू कारगांव तेच बाप्पा जेजू कारगांव Jesus. भाव भयणीनो जो ह्या निमाण्या काळार देवाचें उतर शिकयतलो जो देवान धाडला तो तुमकां काणयो सांगचो ना. तो तुमकां म्हणचे ना तुमकां जें आयकोंक जाय तें तुमकां असलें उतर दितलो की जें तुमचे भितर सगळें बरें चलता ती दुस्पट काडून करपाक तो तुका धाडटलो. तुमी समजतल्यात की तो येयला तुमची दुस्पट करपाक. तो येवंक ना तुमची दुस्पट करपाक. तो तुमकां चावोवपाक येवंक ना. तुमकां येयला मातशी न्हिदेंतली उठपाक तयारी करपाक कित्याक जेजूचो येण्याचो वेळ एकदम लागीं पावला. जेजू कारगांव Praise God. Thank you, जेजू Jesus. कारगांव Praise God. भाव भयणीनो परतून आमी मातवाचो 24वा विसवर वसया और 3, 4, 5 ताजेर नियाळ करूया. मातवाचो 24वा विसवर जेजू कारगांव Jesu कारगांव. वाचूया. तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून बरें बरें आसलो. बरें म्हाका स्क्रिप्चर मेळ्ळो. ओके 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 हांव वाचता. आनी पोर्तिपार जेजून तांकां सांगलें तुमकां कोणें फटयना जावन चोत्रायेन रावात कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन. भाव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां ह्या निमाण्या काळार जो कोण जेजूचे आड येतलो जो जेजूचे विरोध येतलो तो तो म्हणचो ना की हांव येयला जेजूचे विरोध. तो जेजूचे विरोध उलोवचो ना. इंग्लिशीन ताका म्हणटात एंटी क्रायस्ट. एंटी क्रायस्ट ताचें नांव कितें नॉट एंटी जिजस. तुम्ही आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें. Yes, तो brother. जो येतलो देवाचें उतर शिकयता शोकबाक ही वोंट बी एंटी जिजस. ही विल बी एंटी क्रायस्ट. हाचो अर्थ कितें एंटी जिजस आनी एंटी क्रायस्ट म्हणजे जेजू विरोध ओ क्रिस्त विरोध हाचे दोनी मदें फरक कितें आहा. तुम्ही समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें. जे निमाण्या काळार लोक जेजूचें नांव क्रिस्त म्हणून येवचो ना. जेजूच्या नांवार जेजूचें नांव घेवन येतलो. दे विल कम इन द नेम ऑफ जीसस. दे वोंट कम इन द नेम ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच जो कोण जेजूच्या नांवान येता आनी जो कोण क्रिस्ताच्या नांवान येता ह्या दोगां मदें कितें फरक आहा. इज देर अ डिफरन्स. No. बाय जोदिना तू नो म्हणटाय व्हेरी गुड. आणि कोणाक दुसरो आन्सर हा.
पळय बाबडीनो, हांवें थोड्या वेळ पयलीं तुमकां सांगलेलें की समजा म्हजी मिसीस आहा ती, म्हजी बायल, कोणाक तुमकां वळखना कोण येयलो जाल्यार, तुजो घरकार को आहा, आमी हें फकत आमची स्टडी करपाक बायलां मदें, ती कितें सांगतली, जें स्वता तें सांगतली, वय की ना? स्वता तें की सांगतली न्ही, पूण तुमी म्हाका कशी वळखतात? अरे तो ब्रादर एकदम बरो रे, तो आमकां बुधवार दीस शिकयता, बरो दिसता, बरे केंस उगयता, खड्डो जावंक ना अजुनूय, बरो दिसता. तुमकां जें दिसता तें तुमकां बायलांक दिसता, बरो दिसता, आमची बाय मारिया म्हणटा, अरे बरो दिसताय मरे तूं, बरो दिसताय मरे तूं, म्हणटा जें दिसता तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी तें म्हाका दिसता. सो नाव यू नो मी एज विन्संट ऑन दी आउटसायड, बट यू डोंट नो विन्संट ऑन द इनसायड. म्हणजे जेजूच्या नांवान कोण येता तो भायल्या जेजूक दाखयता की जेजू कोणले खाड हाडले, तो शिकयतालो, तो जेरुसलेमाक येयलो, तो खुर्सार मेलो, हे सगल्यो वस्तू सांगतल्यो. आनी कोण तें आयकत जाल्यार तो कोण ताका कसलो दुबाव आसतलो, तो जेजू वयर शिकयता म्हणून कसलोच दुबाव आसचो ना. पूण जो कोण क्रिस्ता वयर शिकयता तो पवित्र आत्म्या उदेशी ज्यो वस्तू सेक्रेट आसा जेजूच्यो, ज्यो देवाच्या मोगाच्यो खबरो आसा, रेव्हलेशन हा, ते शिकयता. पूण जो कोण फोटोंक येता त्यो वस्तू तो शिकयना, तो आपणाच्योच काणयो सांगता आनी आतां लोकांक घुस्पायता. पूण जें सोच सांगूंक जाय तें तो सांगूंक शकना, कित्याक ताजो संबंद जेजूशी ना. ताजो संबंद जेजूशी ना, तो फकत काणयो सांगता, जेजू येयलो, तो खुर्सार मेलो, वचोन मागणें करा, कुमसार करा, मागणें करा. आनी इगोर्जेक वचोन तुमी मागणें करशात आनी कुमसार जावशात, तुमी सगळीं स्वर्गार वेतल्यात. ह्यो खबरो लोक जेन्ना सांगता, तुमी केन्ना समजलो की तो तुमकां कितें आड सांगता म्हणून? तो जेजूच्या नांवान येयला. पूण आमचें जिवीत कशें आहा तें पवित्र आत्म्या उदेशी, खरेपणी तो पवित्र आत्म्या उदेशी येयला जाल्यार पवित्र आत्मो ताका सांगतलो, तूं कोणा कडेन उलयताय तो बिश्तो ताका काणयो सांगनाका 2000 वर्सां कितें घडलें तें. पवित्र आत्म्या उदेशी आतां ह्या लोकां कडेन कितें उलयताय तें, तांकां हांव कितें सांगता तें सांग. तांकां बिश्तो गुटलाय, बिश्टी सगळें बरें चलता म्हणून सांगिनाका. बिश्टें तांकां तांच्या कानार कितें बरें तांकां बरें दिसता म्हणून सांगिनाका. तांकां अशें सांग की तांकां न्हिदेंतली उठोवपाक आनी आतां ती तयारी करपाक जेजूच्या येण्याची. ताका तो एंटी क्रायस्ट न्हय, तो आयला जेजूच्या नांवान, तो खरेपणी येयला तुमकां तयारी करपाक. जेजू कारगां, जेजू आमकां शेळकाणणी दिता, वॉर्निंग दिता. तो म्हणटा निमाण्या काळार जेजूच्या नांवान लोक येतलो, पूण जो कोण जेजूक वळखना, जो कोण जेजूचें उतर पाळिना, जो कोण उतर शिकना, फकत दोन कोत्ता, असल्या लोकांक निमाण्या काळार जेजूच्या नांवान लोक येतलो आनी तांकां फटयतलो. जेजू कारगां. तुम्ही आयकतात हांव कितें सांगता तें म्हज्या भाव भयणीनो? आमी सजमतां कितें सांगता तें, आमी सजमतां की जो कोण देवाचें उतर परगट करता, आयकात, ज्या भाशेन बाय जोनिना तुवें पयलेंच सांगलेलें, आमचोच लोक, तुवें म्हणूंक नाय आमचोच लोक. आयक, निमाण्या काळार आमी सजमतले की तो बरो आयला उतर शिकोवपाक, तो आयला देवाचें उतर परगट करपाक, तो येयला आमकां शर्मांव दिवपाक, तो आमकां हें आयला सांगपाक. भाव भयणीनो, तो येयला जाल्यार आनी तुजो संबंद जेजूशी घट ना जाल्यार, तुजो संबंद पवित्र आत्म्याशी घट ना जाल्यार, तूं तो ज्यो काणयो सांगतलो, ज्यो आमकां शर्मांव दितलो, तो तुमकां फटयतलो. कित्याक तो तुका देवाच्या उतराची सजमणी ना म्हणून. पूण तुका तुजो संबंद जेजूशी घट हा जाल्यार, तूं खरेपणी देवाचें उतर शिकताय जाल्यार,
तूं उतर पाळटाय जाल्यार कोण तुका फटोवपाक येत जाल्यार तुका त्याच वेळार कळटलें की वो जेजूच्या नांवान येयला पण म्हाका फटोवंक येयला म्हणून. तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? तुम्ही आयकलां हांवें कितें सांगलां तें? भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमकां कसल्या प्रिचराक कसल्या दादल्याचेर वा बायलाचेर आमचो विश्वास दवरपाक आमी दवरपाची गरज ना. आनी हांव तुमकां सांगता कित्याक तें. हांव सांगता तुमकां कित्याक तें. मातशी ओकमान दवरिनाकात पूण हांवूय शिकयतां. तरी हांव तुमकां अशें सांगता कित्याक जाणूय भाव भयणीनो, निमाण्या काळार खूब लोक जेजूच्या नांवान येतले. ते बिश्टे येवचे ना, जेजूचें नांव घेवन येतले आनी लोक फटवतलो. कित्याक जो कोण देवाचें उतर नको, जो कोण वेळ काडून देवाचें उतर शिकोना, तें उतर पाळिना, तांकां असलो लोक फटयतलो. आनी हांव तुमकां सांगता, जीं उतरां जेजून सांगलीं म्हणून. जेजून कितें सांगलें? म्हणटा निमाण्या काळार तुमी जेजूच्या म्हज्या नांवान येतले त्या लोकांक लागीं धरिनाकात, ते तुमकां फटोवपाक येयल्यात. आनी हें कारण कित्याक तो अशें म्हणटा. आयज आमी रोमकारांक 3:4 रोमन चॅप्टर 3:4 हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. पवित्र आत्म्यान सांत पावलूक ही जाणवाय दिली, हें रेव्हलेशन दिलें, ही प्रोकासनी दिली. दिस रेव्हलेशन वॉज गिवन आनी देखून पावलून अशें बरयलें. रोमन चॅप्टर 3:4 वाचुया. ना की ना, सगळीं मनशां पोटकिरी जाल्यारूय देव सोतिवोन जावंकूच जाय. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, म्हजेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुजें फर्मोण नितीचें. म्हजी जोडटी करताय तेन्ना चुकी वेरीत तुजी जोडटी. जेजू कारगा प्रेज गॉड. कितें बरयलां? पवित्र आत्म्यान कितें बरयलां? ना की ना, सगळीं मनशां पोटकिरी जाल्यारूय आमचे पोटकिरी जाल्यारूय. भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट जावंक ना तें. आमचे भाशेन जी कोण ट्रान्सलेट केल्या, ना की ना, सगळीं मनशां फटकिरी जाल्यारूय देव सोतेवोन जावंकूच जाय. ओके, पूण इंग्लिशीन ताका कितें म्हणटात जाणय? सांत पावलू बरयता, ही सेज, let God's word be true and every man a liar. आमचे भाशेन सांगता, तो म्हणटा देवाचें उतर स्वतूच देवाचें उतर पूण सगळीं मनशां फटकेरी. Let God's word be true and every man a liar. आता जेन्ना तूं वाचताय मातवाचो 24 आनी जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान लोक येतलो आनी खूब लोकांक फटयतलो. खूब वर्सां उपरांत पवित्र आत्म्यान सांत पावलूक ही जाणवाय दिली आनी तो म्हणूंक लागलो, देवाचें उतर जावन आसा सोत आनी सगळीं मनशां फटकेरी. म्हणजे म्हज्यान एक फटकिरो जावंक जाता? हांव तुमकां म्हजे वयर एक प्रश्न विचारता. तुमकां लॉस दिसपाची गरज ना. हांव तुमकां विचारता. हांवें तुमकां आतांच उतर सांगलें. लेट गॉड्स वर्ड बी ट्रू अँड एव्हरी मॅन अ लायर. म्हणजे फकत देवाचें उतर जावन आसा सोत आनी सगळीं मनशां जावन आसा फटकिरी. हाचो अर्थ कितें? जो कोण देवाचें उतर शिकयता
तो एक फोटकिरो जावंक शकता? वय की ना? होय. हा, वय. बाय फ्लावी, देव बरें करूं. जो कोण देवाचें उतर शिकयता तो पासून एक फोटकिरो जावंक शकता. आनी कित्याक कित्याक अशें जाता? कित्याक भाव भयणीनो, खूब पाटी आतां 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 तुका उदाहरण दिता कित्याक तें. जेजू म्हत्वाचो 16वा विसव तिजो बसनाका हांगा दवर हांव तुका सांगता. जेजू सिझेरिया फिलिपी येता. ओके. आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, लोक म्हाका कोण म्हूण समजता? आनी ते म्हणटात, थोडे लोक म्हणटात तूं जुआं बातीस, थोडे म्हणटा एलायजा, आयजाया, कोण तरी एक प्रवादी, पोन्नो प्रवादी. त्याच्या उपरांत जेजू म्हणटा, अरे बाबा, तुम्ही म्हजे बरोबर आतां इतले दीस, इतले 3-3.5 वर्सां तुम्ही म्हजे बरोबर आहात, तुम्ही म्हाका कितें सजमतात? आनी त्या वेळार पेद्रू कितें म्हणटा जेजूक? क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा ताका? पेद्रू, तूं एकदम सुभागी, कित्याक हें जें तुवें म्हाका बापाक सांगलें वचता. जावन आसा सत, पूण हें तुका फकत म्हज्या सोर्गीच्या बापान आनी पवित्र आत्म्यान तुका हें कोडीत केलां. सारकें? सारकें? येस ओके, ब्रदर. बरें. तें सांगल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, जाणा मरे साहेब, जाणा म्हज्या भुरग्यानो, हांव थोड्या दिसांनी मरपाचो आसां. कितें जावपाचो आहा? हांव मरपाचो आसां. पूण 3 दिसांनी हांव पुनः जिवन जातलों. आनी त्या वेळार जो पेद्रू थोड्या वेळ पयलीं जेजूक म्हणलेलें, तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, जेजू कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? हांव तुका मरोंक दिवचो ना. हांव तुका मरोंक दिवचो ना. हें केन्नाच, खबरदार, तूं अशें म्हणल्यार हें केन्नाच तुज्या बरोबर घडचें ना. आनी जेजू त्या वेळार ताका कितें म्हणटा? सोयताना कडसर सैताना, म्हज्या कडसून कडसळून वच. अरे, ह्याच मनशाक पेद्रूक म्हणलेलें, अरे पेद्रू, जिव्या मासा रोगतान तुका हें सांगू ना, म्हज्या सोर्गीच्या बापान तुका सांगलें. म्हणटोच सोर्गीच्या बापान आनी पवित्र आत्म्यान ताका त्या वेळार सांगलें की जेजू जावन आसा क्रिस्त. आनी थोड्या वेळान पेद्रून कितें केलें? तो आतां आपले कुडीन गेलो. ही वेंट इन द फ्लॅश. आनी जेजूक आडांक लागलो. तो देवाचे खोशेचे आडांक लागलो. आतां तुमी समजतात की जेजूक नाकारलें, जेजूक पेद्रूक नाकारलें जेजूक मरपाक, पूण तो नोको आसलो. देवाची खोशी आसली जेजूक मरपाची. आतां कोण म्हणटलो, समजा पेद्रून म्हणलें, आ सायबा, तूं मरपाचो आसाय, देव बरें करूं जेजू, इतलो मोगाळ जेजू तूं आमचे बसून मरतलोय, कित्याक जाणय तूं मरतलोय जाल्यार आमकां बरें जातलें, आमी स्वर्गाक येतले. तूं मातसो बेगीच वच आनी पुनः जेवन वचोन ये. ताणें अशें म्हणलेलें जाल्यार दुसरे शीस आनी जेजू कितें म्हणटलो आसलो ताका? तो म्हणपाक ताका म्हणूंक जातालें आसलें? ना. जे पेद्रूक नाकारलें की जेजूक मरोंक जाय म्हणून. ताजो गुरूची आसलो तो. पूण भाव भयणीनो, जी उतरां पेद्रू उलयतालो त्या वेळार ताच्या भावनां वरवीं उलयतालो. ही वॉज स्पीकिंग इन हिज फिलिंग्स आनी इमोशन्स. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय तेन्ना तुजी भावना चलची ना, तुजें फिलींग चलचें ना. तुका सत तें सांगचें पडटलें. आनी खूब फाटी जेन्ना कोण सत सांगता, ताका नाका की कोणाक दुखोवपाक, ताका नाका कोणाक कितें वायट म्हणपाक, ताका नाका लोक पयस वचपाक. तो कितें करता? तो मातशें ताजें प्रिचींग मातशें डायल्यूट करता. ताजें प्रिचींग मातशें पवित्र आत्मा सांगता तें सांगिना. तो मातशें बरे भाशेन सांगता की लोकांच्या कानार पडोंक जाय आनी तांकां बरें दिसोंक जाय. म्हणल्यार बुधवाराच्या ती आयकोंक जाय उतर, बरें दिसलें, बेस्तार जालो, सुकरार जालो, सोनवार जाता म्हणसर आयकोलें आनी भायर गेलें. कसलोच फायदो जावना. फुडल्या बुधवार दीस आयलें, आयकोलें आनी ताच्या उपरांत तांचें जिवीत कसलेंच बदलोंक ना. असलें काम जायत जाल्यार तुमकां दिसता
ताणें खरेपणी तांकां स्वत सांगलें काय? पूण स्वत सांगलें जाल्यार आनी ज्या लोकांनी तें स्वत आयकलें, देवाचें बोगसणें मागलें, आपल्या मनाची नोटसोडणी केली आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागलीं, तेन्ना तांकां खरेपणी फायदो जातलो की ना? जातलो की ना? तांची तयारी जेजूच्या येण्याची जातली की ना? भाय भयणीनो, हांव विचारता तुमकां, आमची तयारी जातली की ना? जो कोण उतर आयकता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें बोगसणें मागून तें उतर पाळटा आनी खरेपणी तें उतर जियेता, ताची तयारी जाता की ना? वय जाता बेगा. आनी जो कोण फकत उतर आयकता, कित्याक ताका बरे भाशेन सांगलां, ताका जें आयकोंक जाय तें सांगलां, आनी तो सोजमता हांव कितें करता तें सगळें बरें आहा, म्हज्या जिवितांत कांय बदलाव नाका, तुका दिसता ताची तयारी जातली? No, no. म्हणटच भाव भयणीनो, निमाण्या काळार आयकात, निमाण्या काळार जो कोण देवाचें उतर परगट करतलो, काणयो सांगतलो, आनी सगळें बरें आहा, तुमी काजार जायात, तुमी घर बाटांक घेयात, तुमच्या जिवितांत कितें चलता तें सगळें बरे भाशेन चलता, सगळें करात, कांय भियेनाकात, जेजू येता येता येता, कितलीं वर्सां जालीं लोक सांगता येता येता, तुमी जियात बाबा, इगर्जेक वसात, तुमचें तेच करा, मागणी आनी बरें जे चलता तें इज नाव नेवर शॅल बी, चलता तशें करात. काय म्हणलें, हे सगळे सांगतात ते काणयो, हे सगळे वर्सान सांगता की जेजू येतलो म्हणून, हे सगळे तुमी विसरात. ह्यो वस्तू कोण सांगीत जाल्यार असल्या लोकांक आयकोपाक, असल्या लोकांक फुडें वचपाक लोक धांवतलो की ना? Very brother. Yes, correct. आनी कोण स्वत सांगीत जाल्यार बाबा उठात, तुमी न्हिदल्यात, उठात, तांकां कोण आयकोंक येतलो? No. आनी तुमकां दिसता की हांव तुमकां सांगता उठात आनी मातशी तयारी करात आनी हें करिनात, तुमकां दिसता की म्हाका तुमचें दुस्मान करूंक जाय, म्हाका No. मातशी ही जें उतर सांगूंक जाय, मातशें कोडू लागता आयकोपाक, हें सांगपाक म्हाका बरें दिसता, कोणाकूय बरें दिसना की सांग, पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याचो उजो आहा आनी तो उजो म्हजे भितर आहा, म्हाका न्हीद पडची ना, कित्याक हांव तुमकां काणयो सांगीत जाल्यार जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें उजो पवित्र आत्म्याचो म्हजे भितर आहा, तें सांगचेंच पडटा, ना तर हांव एक फटींग प्रवादी जाता. Praise God. Praise God. जेजूक आर्गां. आनी Praise देखून God. भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमी खरेपणी देवाच्या उतरान बुडलेलीं आसूंक जाय. वी शूड बी सोक्ड इन द वर्ड दीस रात. कालच्या बुधवारा दीस हांवें तुमकां शिकयल्लें जोशुआ 1:8. तुमी आयकल्लें? समोरतेचें पुस्तक समोरचें सदांच तुज्या पुस्तक. वांट्याचेर आमी आसूं. तोंडांतल्यान उलोवपाक जाय, आमच्या मनान ते उतराची नोटसोडणी करूंक जाय आनी शेकी तें उतर आमी पाळूंक जाय. म्हणटच आमी आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, आमच्या मनांतल्यान आमी नियाळ करता आनी शेकी आमच्या जिवितांत तें उतर आमी पाळटा. पूण जो कोण तें उतर उलयना, त्या उतराचेर नियाळ करिना, मनाची नोटसोडणी करिना, तो मनीस केन्नाच तें उतर पाळूंक सुरवात करचो ना. तो फकत आयकतलो आनी दुसऱ्या कानान सोडटलो, म्हणटले म्हाका बरें दिसलें, बरें उतर, बरें दिसोंक ना जाल्यार म्हणटलें बरी आमकां बरी बायरी दिली, पूण आमकां बरें दिसलें, बरें आहा, आमी आयल्या म्हणून आमकां देव बेसावन बसतलो, तुमी चुकल्या. जें उतर आयकलां त्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक, त्या उतराचेर आमी आमच्या मनाची नोटसोडणी करून तें उतर आमी पाळूंक एकदम गरजेचें. ना तर भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेन्ना जेजू येतलो आमी तयार आसची ना ताका येवकार दिवपाक. ज्यो 10 आंकवारी आसल्यो, 5 हुशार आनी 5 पिसाट, आमी त्या हुशार आंकवारी भाशेन आमी त्या उतरान रिगून रावन आमी तें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक
पोत्तून पोत्तून ते आमच्या तोंडांतल्यान उलोवन आमच्या मनाची नोटसणी करून, कित्याक भाव भयणीनो, जाणूय आमच्या मनाची नोटसणी करपाक कित्याक गरजेची. आमी म्हणटा आमी आमच्या मनाची नोटसणी करूंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं. जाणूय कित्याक? कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी आमच्या मनाची नोटसणी करता, देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजो. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोटसणी करता, देवाचो उतर आमचे भितर जें चिकोल आहा, जी पातकां आहा आमच्या मनांत, काळजान ना, कित्याक देवान आमकां नवी रचना केल्या, पूण आमच्या मनांत, आमच्या इन आवर सोल, इन आवर मायंड जो चिकोल भरला, तो देवाच्या उजवान त्या उतराचेर नियाळ करून तो सगळो चिकोल भायर वता. आनी जेन्ना तो चिकोल आमच्या मनांतल्यान भायर वता, आमचो आत्मो निटोळ आहा. आतां आमचे कुडीन पासून आतां आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक पावता, एक बागयोन जिवीत जिवंक पावता. आनी आतां जे पावलून तेसलोनिकांक सांगलेलें, तेसलोनिक पयली चीट 22:5-23 ताणें सांगलेलें की आमी आमच्या आत्म्यान, मोनान मनान आनी आनी कुडीन आमचे कुडीन आमी खरेपणीन बागयोंत आमी तयार जावपाक गरजेची. कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा. आमी फकत आमच्या आत्म्यान न्हय, आमच्या मनांतूय न्हय, पूण आमचे कुडीन पासून आमी एकदम पवित्र आनी बागयोन रावपाक एकदम गरजेचें. वाचुया पयली चीट तेसलोनिकांक 22:5-23. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करून आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसा तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी वेरीत सांबाळूं. जेजू आमेन. कारगां, जेजू सुपार. कारगां. जेजू म्हणटोच कारगां. जेन्ना शिसांनी जेजूक सांगलेलें हें केन्ना घडटलें, कितें जातलें जेन्ना तूं येतलोय तेन्ना, जेजून सांगलें कितें? आरे सांबाळून रावात. खूब फटोवपाक येतले तुमकां, पूण तुमी चोत्रायन रावशात जाल्यार तुमी खंयच्या फटकिऱ्या प्रवादीक, खंयच्या फटकिऱ्या प्रिचराक तुमी केन्नाच तुमी ताका येवकार दिवचे ना. कित्याक जी कोण देवाचें उतर आयकतात, तें उतर उलयतात, आपल्या मनाची नोटसणी करतात, तें उतर त्याच्या उतराचेर नियाळ करून, आनी तें उतर ती पाळटात, ती आपल्या आत्म्यान, मनांत आनी आपले कुडींत चुके वेरेत सांबाळून दवरतात. कित्याक जेजू आमच्या आत्म्यान, मनांत आनी कुडीन आमकां सांबाळून दवरता ह्या निमाण्या काळार. कित्याक तो पोत्तून येवपाचो आसा. तो ह्या संवसारान आमी आमच्या कुडी आमी मरची ना, आमी मरची ना. कित्याक रेव्हलेशन 20 सांगता की जेजू आतां 1000 वर्सां आमचे बरोबर जेवपाक येतलो, तो आमचे भितर रावतलो कुडी सयत. पूण जी आत्म्यान, मनान आनी कुडीन सांबाळून दवरिनात जाल्यार तांचें निसंतोन जातलें. दे विल नॉट सर्वायव. They will die before Jesus comes. आनी देखून आमकां गरज एक बागयोन जिवीत, एक पवित्र जिवीत, फकत आत्म्यान न्हय, फकत मनान न्हय, पूण आमचे कुडीन पासून आमी तें जिवीत जिवंक. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सत, तें उतर आमी मान्य करता, आमी ताचेर नियाळ करता, मनाची नोटसणी करता, जे आमचे भितर चिकोल आहा तो सगळो आमी देवाच्या उजव्यान तो सगळो साफ करता. आतां आमी आत्म्यान, मनान आनी आमचे कुडीन पासून आमी नितो जाता. आनी आतां आमी त्या 5 हुशार आंकवारी भाशेन आमी तयार जाता जेजूक परतून येवकार दिवपाक. जेजू कारगां, जेजू कारगां. प्रेज जेजू गॉड. कारगां. थँक यू Praise God, जीसस, Jesus. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमकां सगल्यांक आत्म्यान, मनान आनी आमचे कुडीन सांबाळून दवरपाक
देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो, आपलें उतर आनी चड करून आपली शिकवण दिल्या. आनी जो कोण ह्या निमाण्या काळार ही शिकवण दिता आनी लोकांक तयार करता तो खरेपणी जावन आसा पवित्र आत्म्यान धाडलेलो मनीस. आनी दुसरे ज्यो काणयो सांगतात ते जावन आसा फोटींग प्रवादी जे लोकांक फटयतले ह्या निमाण्या काळार. देखून आमी चोत्रायेन रावून जे आमी आयकतात, देखून सांगलां जेजून, चोत्रायेन तुमी रावात. जे तुमी आयकतात चोत्रायेन आयकात. सगलो लोक जे उतर परगट करतात तांचे आयकनाकात. कित्याक कोणूय येता आनी शिकयता, आपले ओपिनियन दिता. आमी कोणाचे ओपिनियन आयकोपाक ना. जो कोण पवित्र आत्मा सांगता तितलेंच शिकोवपाचें. आनी जें पवित्र आत्म्यान सांगलां ते आमच्या फायद्याक येता. आमचो आत्मो नितोड जाला, पूण आमच्या मनाची नडसुणी जाता. कित्याक आमी त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, ते खरेपणी आमी चोत्रायेन दवरता. आनी आतां आमी आमची कूड आनी आमचें मन नितोड केलां म्हणून आमची कूड पासून, आमचो आत्मो आनी आमचें मन नितोड जाला म्हणून आमची कूड पासून आतां कसलेच दुयेंस नासतना बरे भलायकेन जियेता. कित्याक आमी आतां तयार जाता जेजूक परतून येतकूच ताका येवकार दिवपाक. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, 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 Jesus. Praise God. Praise God. कितें आहा विचारपाकू? कोणाक Question विचारूंक जाय विचार. जाल्यार कसलो प्रश्न विचारूंक जाय तुमच्यान विचारूंक जाता. कित्याक हांवें आतां जे शिकूंक जाय आसलें, आतां तुमचो टायम आतां प्रश्न विचारपाक. कसलोच डावट आसूं तुमी प्रश्न विचारात. कित्याक आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार खरेपणी आमी तें उतर आयकता जाल्यार आनी आमकां खरेपणी सजमल्या जाल्यार आमकां जाय तें उतर आमी पाडूंक, तें उतर करूंक. बिश्टें आयकलें आनी ते आमकां कसलो फायदो जावंक ना, आमकां कसलोच फायदो जावंचो ना उतराचो आयकला पासून. जाल्यार आमकां जाय तें उतर आयकून त्या उतराची आमकां पूर्ण फायदो मेळपाक आमकां जाय त्या उतराची सजमणी मेळोवंक. कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार तुमच्यान प्रश्न विचारूंक जाता, कसलोच दुबाव आहा जाल्यार. बाय मारिया, तुका कसलो दुबाव आहा? ना ब्रदर. Praise God. जेजूक आर्गां. Praise. ब्रदर, पवित्र आत्म्याक आमी आर्ग दिवपा जाय. कित्याक पवित्र आत्म्याचे हे शिकवणे वरवीं तुज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयता तर आमकां ती अदीक समजणी मेळ्ळी अशी अदीक खुशालकाय. कित्याक एक पवित्र पुस्तक बिश्टें बसलें वाचलें जाल्यार तेची समजणी येयना. पूण कोणाचे एक शिकवणे वरवीं एक आयकोन आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान कोणेचो वेळ देव आमकां दिता एक उतर समजणी घेवन आनी आमी जागृतायेन रावंक. जेजूक जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. ताणें स्तोत्रां 138:2 घालपाची गरज ना, पूण हांव सांगता तुमकां. स्तोत्रां 138:2 त्या देवाचें उतर म्हणटा की देवान आपलें उतर आपल्या नांवा वयर दवरलां. म्हणजे समजा देवाचें उतर हांगा आहा आनी देवाचें नांव हांगा आहा. देवाचें उतर आपल्या नांवा वयर आसा. इतलो वालोर आपल्या उतराचेर दवरता. म्हणटोच जेजून म्हणलां, जेन्ना संवसारान येयलो म्हणटा, जें उतर हांव तुमकां सांगता देवाचें उतर आहा तातूंत कोणें चोड घालपाचें न्हय, कोणें फाल्स करपाचें न्हय. जें आहा तितलेंच शिकोवपाचें. Because anyone who tampers with the word of God, even one dot, even one comma, कितें बरयलां तें काडीत जाल्यार ताका खास मेळटली. कोणाकूच धिरेक ना, कोणाकूच पावर ना त्या उतराची आपणाक जाय तशी सजमणी दिवंक. जें पवित्र आत्मा सांगता तेंच सांगपाचें. आनी देखून ह्या निमाण्या काळार भाव भयणीनो आमकां चोत्रायेन रावपाक एकदम गरजेचें. कोणूय उतर शिकयता हांव सदांच म्हज्या प्लॅटफॉर्माचेर कोणाक उतर शिकोवपाक दिता जाल्यार म्हजी मिसीस शिकयता, मेलिनी शिकयता आनी कोणाक एक दोगां शिकयता. सगल्यांक
सगळीं येतात सुमार 25-30 लोक येतात आयकोपाक, पण हांव सगळ्यांक उतर शिकोवपाक दिना, कित्याक खूब लोक आजून पासून तयार जावना उतर शिकोवपाक. पवित्र आत्मा दाखयता म्हणटच कोण शिकयता तो उतर आमी चोत्रायन रावपाक, कित्याक जेन्ना आमी कोणाक उतर शिकोवपाक दिना आनी ताणें मातशी कितें मिस्टेक केली जाणो बाबण्यो, तें सामकें तें एकदम वायट जाता, कोणाच्या जिवितांत ताचो बाबड पिड्यार जाता. देखून आमी चोत्रायन कोण शिकयता कशे भाशेन शिकोवंक जाय तें फकत पवित्र आत्म्या उद्देश. हें फॅशन न्हय कोणें येवन शिकोवपाक. आमकां जाय आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक जाय, आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी घट जावंक जाय. आमी उतर शिकोवंक जाय, नातर हाचें आयकलें ताचें आयकलें, मिस्तुरात केलें आनी मागीर कोणाक सांगलें, कसलोच फायदो जावचो ना. तें कोणाचें दुसऱ्याचें शिकोण. पूण जें तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां, जें पवित्र आत्म्यान तुका कळीत केलां, जें पवित्र आत्म्यान तुका रेव्हलेशन दिलां, जेन्ना तें तुका पवित्र आत्म्यान दिलां तें तेन्ना तूं सांगताय, तूं आतां देवाक मान दिताय, त्याच्या उतराक मान दिताय. आनी तें आमी 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 करपाक एकदम गरजेचें. बेश्टें उतर शिकयलें, कोणें सांगलें, मातशें कितें कोणें काणी सांगली. खूब लोक आहात काणयो सांगतात, इगोर्जेन पासून काणयो सांगतात, कांयच ना, उतर ना. कितें शर्मा सांगलें म्हणून सांगतात शर्मा. आनी ह्या निमाण्या काळार आमी चोत्रायन रावन जें आमी आयकता एकदम गरजेचें. तुमी समजता जाल्यार हांव एकदम फोर्सान उलयतां, पूण म्हाका हांव हें मोगान उलयतां, कित्याक भाव भयणीनो, हो जावन आसा आमचो आत्मो. सासणाच्या सासणाक आमकां जेजू बरोबर जिवंक जाय. आमकां कोणाच्यो काणयो आयकपाक आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. देखून आमी सोत आयकोन पवित्र आत्म्या उदेशी हें आमी चोत्रायन रावपाक एकदम गरजेचें. आमेन. जेजू कारगा. Amen. जेजू Jesus कारगा. Christ. प्रेज गॉड. गेले एलिजा गेल मस्त. Praise Jesus. कितें Closing. सिस्टर? ओके, Closing. कोत्ता हांव कोत्ता. Praise God. मोगळा पवित्र आत्म्या, हे तुजे उतरा वरवीं आनी हे तुजे शिकवणे वरवीं तुवें आमकां खेरीत हे उतराची एक उतराची उतर सुटावें करून तुवें आमकां शिकयलाय. आनी हें उतर आमकां जागृताय हाडटा. दिसाच्या दिसा, घडयेचे घडयेक आमी जागृतायेन आत्म्यांतल्यान आमी खोल ताचेर उतराचेर आमी नियाळ हाडूंक, उतर तें शिकोंक आनी आमची जिविताची बदलणी करूंक पवित्र आत्म्या तुका खेरीत आर्गां दिता ह्या तुज्या उतरा खातीर दोनया. हें उतर खरेंच दोनया आमकां एक कोरी भितरल्यान आमच्या आत्म्यांतल्यान आमकां बदलणी हाडूंक तूं आमकां शिकयताय. ह्या भावा वरवीं ह्या पवित्र आत्मो तूं उलयताय आनी खरेंच जेजू आमकां थीर कोत्ताय, आमकां बोड दिताय, आमकां काळजीदारपण दिताय. ह्या उतरांत आमी रावूंक, हें उतर आमचें सदांकाल आमच्या जिवितांत तें आमी घेवंक, नियाळूंक आनी सोत मादूंक आमकां खरेंच दोनया तुका आमी आर्गां दिता ह्या उतरा खातीर आयच्या दिसाक. आर्गां बापा तुका, आर्गां जेजूक, आर्गां पवित्र आत्म्याक. आमेन. 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 जेजू कारगा.